आज हांगा पुनःप्रतिश्ठ जाल्ले आमगेले स्थानदेव भगवान श्री पार्थसारथी देवाक प्रार्थना करता. तशीच आमगेले परम पूजनीय वृंदावनस्थ गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 सुधींद्र स्वामीले वृंदावनाक हांगा दोनूची प्रणाम करता, भक्तीपूर्वक प्रणाम करता. तशीच आज आमगेले दराक विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले गुरुवर्य काशीमठाधीश श्रीमद श्री 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 संयमिंद्र स्वामीले दिव्य चरणार साष्टांग प्रणाम करून स्वाम्याक हांगा अशे सर्व समाज बांधवाल जनाल तर्फीन आनी आमगेले BKVSचे सर्व सदस्यां तर्फीन वैदिक वृंदाल तर्फीन प्रायोजनाल तर्फीन स्वाम्याक भव्य स्वागत सांगूंक म्हाका भारी खुशी जाता. आज उल्लोचक मस्त जर उल्लोचक संदर्भ नहीं म्हणल्यार कित्याक म्हळ्यार आनी मुखारसून मस्त महासभे मस्त म्हळ्यार सभे आसा त्यात मस्त उलयत. आज खाली हांगाचे काल जाल्ले सहस्र कुंभाभिषेक आनी तशेंच आयचे प्रतिश्ठ केलेले पुनर्प्रतिश्ठ केलेले पार्थसारथी देवाले पुनर्प्रतिश्ठ कार्यक्रम ताजे विशीं मात उलयता बद्दल खंयचेय उलयना हांव. तर एक म्हळ्यार आज बद्दल सांगचें म्हळ्यार आमी कितले पुण्य केले जन म्हणून हांगाचे आसचे सर्व जन कित्याक म्हळ्यार आमी स्वाम्यांक कितले ऋण आमी कसल सगळे आमगे लायफाची स्वाम्यांक सेव केल्यार आमी भरपाव करूं जायना. त्या नमन्याचे स्वाम्याले ऋण आसा जी कित्याक म्हळ्यार चंद्ररित्राचे कार्यक्रम पळयल्यार दोन दोळे पावना म्हण दिसता. त्या नमन्याचे चंद्ररित्री कार्यक्रम जाल्ला. कित्याक म्हळ्यार हांगा केलो एक वर्स फुडें स्वाम्याक परमिशन चमकलेले तोळी नारायण शेणी आनी बदल मेंबर्सांनी आमकां पार्थसारथी देवाले थंय दवरून फुडें आशिल्ले जाग्यार दवरून हांगा नवी जाग्यार पुनर्प्रतिश्ठ करता म्हणून परमिशन दिता. स्वाम्याक एक संदिग्ध परिस्थिती म्हण कळ्ळें आमकां. कित्याक म्हळ्यार कितली वर्स 1986 प्रतिश्ठ केलेले आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य सुधींद्र स्वाम्यान प्रतिश्ठ केलेले ते पार्थसारथी देव ते आमी हांगा पुनर्प्रतिश्ठ करता म्हणटना स्वाम्यान इजिली आमकां परमिशन दी न्ही. जाल्यार कडेन मागीर मस्त रिती तांणी आलोचन करून तांणी मस्त हाजेर तांगेले विचार हाजेर आलोचन करून कडेन तांणी जायत म्हणटा आमकां जाल्ले खूश कशें म्हळ्यार आमी नवेंच एक मंदीर बांदूं काय म्हणलें. तें मंदीर त्यांना लिखिल्लें आमी ऑर्डिनरी एक सान मात्र करताचें म्हळ्यार लिखिल्लें कसं की मना समाधान न्ही. स्वाम्यान वचून सांगलें आमी शिलालय करताची स्वामी आमकां अपण दियाची म्हण सांगतना स्वाम्यान ताका आमकां अपण दिलें. केवल आमगेलें आनी तांणी मस्त मार्गदर्शन केलें. तांगेलें मार्गदर्शन नातिल्यार इतली चंदायरी खंडीत ध्यान आशिल्लें. आनीक आज समारंभा वेळार प्रति क्षण प्रति मिनीट सुधींद्र स्वाम्याले उडकत आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार तांणी आमकां मस्त रितीन हें केलां खंयचें. आज म्हगेलें मन बरी म्हाका कळना कसं लाग तितलें मोवाळ जालां तितलें म्हळ्यार वीक मन म्हाका कळना. म्हाका मन भरून येता दोळ भरून येताची आयचे कार्यक्रम पळयतना. जाल्यार एकच कशें म्हळ्यार स्वाम्याले आशिर्वादान ती हें पुराय जाल्लां. आमगेले सुधींद्र स्वाम्याले तांगेले अभयवस्था केन्नारी तांकां उडगास करतना तांगेले अभयवस्था चांग जाता रे खऱ्याची म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें. म्हणटा आनी कसं म्हळ्यार आज मनस्पूर्वक सांग जाल्यार हांगाचे BKVS सदस्य तांगेले एक सहकार ऐक्यमत्य पळोवंक म्हणून जर आमगेले BKVS मॅनेजींग कमिटी पळोवंक तुमी एकट्यालें ऑब्जेक्शन ना, एकट्यालें कसलें हें ना, वाद ना विवाद ना. कसं सांगल्यार जायत म्हणून सांग करचें आसलें एक रितीन आडीची. आनी ताजे नंतर आनी एक विशय म्हळ्यार हांगा समाज बांदव तुमकां जाल्यार हांव भारी ऋणी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार हांगा कसलें काम करतना तुमी कसलेंय ना रितीन आमकां ऑब्जेक्शन करी तुमी खंयचेय रितीन हांकां चांग सजेशन दिलां त्या सजेशन प्रकार केल्लां आमी म्हण सांगता. आयचें मंदिराचे
आर शिल्पी राधामाधव हांगा म्हणल्यात हांव हय ताका जाल्यार आमी भारी एक ग्रेटफुल आसा म्हळ्यार स्वाम्यान आदेशा प्रकार प्रत्येक विशयांत तंतन विशयांत शिल्पे ताणें स्वाम्यान आदेश घेवन केला आज इतलें सुंदर जावन जाल्ला म्हणून जाल्यार केवल एक स्वाम्याला आमकां आशिर्वाद आनी ते शिल्पी राधामाधवाले तागेले केतनेंतू ताका आशिल्लें एक पांडित्य तें आनी आमगेले दिके सदस्यालें कॉपरेशन हांगा समाज बांदवाल कॉपरेशन तें पुराय केलां आज इतलें समाज बांदवालें ओट्ट जावन आमी हें केल्लें हांगा निर्माण केल्लें स्वाम्याला आदेशा प्रकार केल्लें आज एक व्हडलें एक एचिवमेंट म्हूण लागता हांव कित्याक म्हणजे असल दिवस आनी आमकां जन्म मेळना म्हूण लागता खंडीत आज जे मेळ्ळें तितलें आज पळोवचें भागवत मेळ्ळें तितलें अवकाश आमकां खंडीतची आनी मुखार शतमानांतू एक पट जावतलो कार्यक्रम हो आनी शिलालय केल्लें तेव्हा तशीच सन्न रितीर बदल रितीर आमी ऑर्डिनरी शिलालय मंदीर बांदलें जाल्यार आमकां इतलें चंदायन इतलें ह्या मेळना आज ह्या भारत देशांत तुजी प्रत्येकल्यान वगळ सुद्दां जालें प्रत्येकल्याक एक देवा वयर एक आमकां आनीक एक नमूने चड भावन येता चड रितीर आनीक एक कार्यक्रम करया म्हणून मन येता आतां हांव स्वाम्याक वापस सांगता म्हळ्यार भारी ऋणी जावन आसा स्वामी तुमकां तुमी आमकां मार्गदर्शन दिलां तें मार्गदर्शन केलां तांतूय सांगचें कशें म्हळ्यार कसलेय चुकी इथं आमी खंयचेंय काम करतना एक परफेक्ट करता जें सांगलें आमी ऑर्डिनरी मानव जन आमगेली मस्ती नमुने चूक जावच्या पुरो तांतूय चूक जावचें कशें म्हळ्यार एक कार्य केल्लें ना तूं मंदिरांत जावो नवें हांगा बदल इम्प्रुवमेंट केल्लें चूक जावच्या पुरो आनी एक म्हळ्यार आमगेलेची देखीक सदस्यान जावो नवें तांकां आमी उलयली आमी आमगेली नडवडीक कसले चूक जावन आसा पुरो आमी स्वाम्याक पुनरुपी मागताची क्षम मागताची आमकां देखून क्षम करायची केन्ना आसल्यार तें इंटेन्शनली केल्लें न्हय तें परामर्श जावन आसा पुरो तें जाल्लें आमकां देखून क्षम करता म्हणून स्वाम्याक मागता हांव आतां स्वाम्याले आशिर्वचन आमी सभेक उद्देश करून स्वाम्यान आमकां आशिर्वाद वचन कोरता म्हणून सांगून हांव मेल 2 उत्तर रब्बयता
कृष्णाय वासुदेवाय महात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ म्हण सांगून घेनू आमकां गौड सारस्वत ब्राह्मण माधव मतस्स जावन घेनू जन्म आयिल्ल्यांका आमी कशें जीवन कोरका कसन कोरका खंय आमी चुकता ती हें सगळें आमकां मृदू भाशणां हरिभक्तियुतान म्हण सांगून घेवन आमगेर कसलीय चूक असल्याची मना हरनशी हें बेंगळूर शहरांत विद्याभ्यास सहित आमगेले सुधींतीर स्वाम्यान आमगे समाजा उद्धार केलेलो तसले सद्गुरूवर्यांनी हांगा हें दिव्य मंदिर हें काशी मठ अनुग्रह केलें. काल कालांत जावका जालेलें अभिवृद्धी न्हय जाल्यार विशेष उत्सव इत्यादीक जाता आयलें. स्वाम्यालेची इच्छेन म्हणला म्हणके हांगा कल्याणोत्सव के हें सगळें जाल्लें. मागीर हिची आनीक चंद जावका म्हणाले इच्छा म्हणला म्हणके देवाक पुनः एक दिव्य चंद मंदिरांत प्रतिश्ठ जावका. आमी मात्र चंद जावन एक घरकड अशें न्हय आमगेले देवानय चंद घरकडे अशें तशें जावका. देवान घर म्हणचें ताका तें आमच्यान कितलें जाता आमगेले स्थळावकाशांत कित हांगा हें मंदिर आयज दिसाक आमगेले स्वाम्यानी प्रतिश्ठ करून घेवन घेवन समाजाक अनुग्रह केला. पार्थाय पतिबोधिता म्हण सांगूनूच सांगचें की कोण की चांग भावन दवरून घेवन घेवन ते देवालें दर्शन घेता देवाल सेवा करता तांकां चांगपण खंडीत तो दिता. ना जाल्यारची आमगेले प्रतिश्ठा करतना आमी मागून घेवचें कशें न्हय म्हण सांगलें यावत् चंद्रश्य सूर्यश्य यावत् तिश्ठति मेदिनी तावत् त्वयात्र स्थातव्यम म्हण सांगून घेवन खंय ते चंद्र सूर्य आसता ती थंय ते तुगेले दया हे बिंबांत तुगेले सन्निधानासून घेवन घेवन तुगेले दर्शन घेतलेल्यांक स्मरण केलेल्यांक तूं अनुग्रह कोरका देवा. सर्वव्यापी जावन आशिल्लो तूं सर्वत्र गोवसे भगवन म्हूण सांगून घेवन आमी तें मंगल निरीक्षण करतना देवाला सांगून घेवन विनंती करची कसले अपराध असल्यार बालवत परिपालय आमी सगळें चिरडून देवा तुवें अनुग्रह कोरका म्हूण घेवन आयज दिसाचे सुमुहूर्तांत स्वाम्यान प्रतिश्ठ करून घेवन सगळेची समाजाक अनुग्रह केला. काशी मठ म्हूण सांगतना सगळेची प्रपंचांत आशिल्ले शिश्यवर्गांक बरें जेवता जाल्यार एक देवळ हें तवळे हांगा येवन घेवन आमी देवाल सेवा स्तोत्र म्हणजे अनुग्रह जावचे कधी प्रार्थना करचें हें सगळें आमगेलें एक जबाबदार जावन आसा. स्वाम्यान केदारनाथ सांगचें देवस्थान जावका म्हणटाना मस्त सुलभ जाता जाल्यार आज दुखून घेवन आमकां जबाबदारांनी चडता तसले एक जबाबदार आमी घेवन आमी एक दिसाक एक दिसा एकले नशा पुरो अशें सगळे क्रम दवरून घेवन आमगेले देवाले ते वैभवाक कसं निवण्यापणे आणतिलें आमी चंद जावन सेवा करता जाल्यार भाग्य हे पेंटेक मेळटा शेवका आमगेले निमित्ती म्हळ्यार सगळे समाजा निमित्ती काया वाचा मनसा गुरुसन्निधानांत कसलेच एक अपराध घडलो आसता आमी लेखून म्हण न्हय तें जाता जाल्यारीची तें अपराध खंयचे एक आमगेले इह जन्मा जाय जन्मजन्मांतरा जाय दोशा कारण जाय नशीची गुरुले देवाले दर्शन घेतले कडेन सर्व दोश दूर जावचे भाग्य देवान अनुग्रह कोरका. देवाला आरती पळयली म्हण जाल्यार की किलकीची कोटयो ब्रह्महत्यानाम अगम्या गम्य कोटे आहा म्हूण सांगून घेवन सांगतात तसले आमगेले कसकीचे एक अपराध जडला म्हणून होय जाल्यार पुनः आमी देवा लागी आज दिसाक हरिगुरू सन्निधानांत प्रार्थना करून घेवया. काया वाचा मनसा आबाल वृद्धांनी केलेले तसले अपराध संस्थाना विशयान जायत गुरु सन्निधाना विशयान जायत देवाल सन्निधीन जायत जाल्यार तसले सर्व काया वाचा मनसा देवान अपराध क्षम करून घेवन आमकां सर्वांक अनुग्रह कोरका म्हूण घेवन देवा लागी गुरू लागी प्रार्थना करून घेता. प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेले स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळिल्ले सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. हें बेंगळूर म्हळ्यार अर्थ इत्ते बेंगे उள்ள मर बेंगे उள்ள ऊरू बेंगळूरू आमी सगळे लेखची इत्ते ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂದ ಊರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂದ ಊರುನೇ ಬೇಂಗೆ ಬೇಂಗೆ ಮೇಲೆ ಈಗ ರೂಕು ಮಲಯಾಳಂದಾಗ ವ್ಯಾಂಗ್ಯ ಮರಂ ಅಂತೀರಿ
आजी जलरी शुकरा कस ताजी साल्लीचे ऑक्कद काणुत मस्त शुगर आयुर्वेद ऑक्कद दिवचे बेंगे उल्ला ऊरू बेंगळुरू ते आता चेंज कोर एका केलं नस असो हे तर रुकाचे मस्त रूक असेल की बेंगे मर मस्त मला मस्त आज एक रूक जरी ना तो तंतु मस्त गीत मेल्यारी आमगेले बागमंडलांत तो एक रूक अस मस्त वेरायटी अस ताजे एक चंद आय सांगचे खातीर आमी सांगचे ते रुखां दुखून कट केल्यार आसता आतां बेंगे म्हगल्यार वायट आनीक रड्ड हे रड्ड ते रुखां कशी म्हळ्यार साली काळ तरलारली तांतू दुखून ब्लड आमी रगत आस पळय तशी देमतना ते दुखून ताका बेंगे मारा म्हणजे रगत तेमची म्हणकी जाता हांगा सगळं आशिल्लो वायट तातूंत रड्ड आशिल्लो एंडेंजरस रूख तो आजी असो वायट मेळटा तशी बेंगे उल्ल ऊरू बेंगळूरू हे बेंगळूर इत्या कर्नाटका राजधानी राजधानी जावन आशिल्लें एक वैशिश्ट्य मलयाळमान राजधानीक विंगड एक नाव येतलो तलस्थानम म्हणटली तले म्हणटा ती कन्नडान तले स्थान जागो इतिदे एक मनशाले विशिष्ट हृदय सर्वैवै जाल्यार ही विशिष्ट एक वस्तू खंयच्यो म्हळ्यार मात्ते सगळेची हातू पायू सिग्नल पुरा दिमका खंय दुखून मात्यान दुखून दिमगा यो वच मनशाला एक प्रधान अवयव खंयची म्हळ्यार मात्ते खंय मात्यान चल म्हळ्यार चलता खंयचेच चल ना म्हळ्यार चलना केन्ना मात्या पेट्टू पडला री मनशाक कश्ट सांगतात विंगड खंयचेच आमकां सम कोरयात मात्याक जायना तूं मात्ते म्हळ्यार प्रधान तशीच कर्नाटकांत खंयचेंच आमकां जाल्यार हांगा दुखून ऑर्डर वचूं का हांगा थंड पडला री सगळे राज्य थंडच हांगा भारी घट्टी आसता जाल्यार पुरा घट्टी देशा पळय जाल्यार देहली रे तशीच हांगा प्रधान इत्या राजधानी हांगा विशेष कर्नाटका राजधानी म्हणटात आमगेलो समाज हांगा येवन 100 वर्ष तरी जायनी जातात आनी 5 वर्ष गेल्यार तर 100 वर्ष आमची हांगा शुरवेक आमगेल्या स्वाम्याक मुळकींत विद्याभ्यास आश्रम गेलोलो सुकृदेन स्वाम्यांनी शुरवे पेटोवन दिल्यान खंय म्हगल्यार आमगेल्या स्वाम्याक विद्याभ्यासाक बेंगळुरांत विशेष श्रीनिवास शास्त्री म्हूण एकलो आशिल्लो पुत्तूर जिल्ल्याक आमचो ताका म्हळ्यार तुमी पुरा जाणां नेमची फुडें फस्ट येयलेले कोण म्हळ्यार बेंगळुरान आमगेलो स्वामी फस्ट कोण पेटोवन दिलेले सुकृदेन स्वाम्यांनी स्वामी रप्ताल खंय म्हळ्यार विद्याभ्यासाक विश्वेश्वरपुरम थंय राबून आशिल्लें आज जाल्यार तें बिल्डींग आस आमी सांगलां म्हणून आसा आमकां स्वाम्या शुरवे हांगा विद्याभ्यासा पेटोवन दिलेलो मागीर स्वामी वॉकिंग न्ही करताल खंय रात्रीचे चमकून येताल खंय जेसी रोडार विश्वेश्वरपूर मान दुखून जेसी रोडार चमकून येताले त्या वेळे 8:30 विंगड काय नाही ते वेळेर रीत जाता न्ही म्हळ्यार कॉल्ल्यांनी बोबो घालताल खंय जेसी रोडार आज मनशाल कॉल्ले बोब मारचे थंय मला रान आसी
चिक्के तक्कड गेल्यार वाघ येताले थंय दुखून शंकरपूर असमो ताचे तक्कड निघेल्यार ते एक स्कंदान जवळ आस सुब्रह्मण्यान ते जवळ असताना मुरा तेवळेरी मांकड ये गजन मोरू पुराय येताल खंय स्वाम्यान शुरवेक विद्याभ्यास हांगा पेटोवन दिलेले मागीर स्वाम्याक मनान दिसन सुख देन स्वाम्याक आमी थंय आसा अशी आसा मागीर हांगा दुखून स्वामी हुबळी वचून हुबळी दुखून मागीर बॉम्बे गेले बॉम्बे दुखून वापास करकळा आयले स्वामी 1 वर्ष हांगा आशिल्ले त्यावेळी ओट्टू आमची गेले जनसंख्या म्हळ्यार हांगा ओट्टू 10 घर एक प्रिंटिंग प्रेस आसा एक माल्ल्यानी आशिल्ले थंय BVD पावर प्रेस ते वेळेरी हांगा तुगेले टाटा इन्स्टिट्यूट तांचे रजिस्ट्रार आमची गेलो आशिल्लो तो येतालो स्वाम्या मेळूं केन्ना येतालो स्वामी ते टाटा इन्स्टिट्यूटांचे गेलेले असे ते वेळेर आमी खंयचे खंयचे विशय उलयताय न्हय जाल्यार आयज इतिहास सांगता न्हय कसन आसीन बेंगलोरान तूं ते वेळेर स्वामी थंय दुखून येयला ती आमची गेली म्हळ्यार 10 घर आसी मागीर आमगेलो समाज राजधानी जाली वाडत गेली मागीर आमगेलो एक शाखा मोठो जे आमकां अर्कुल विठ्ठल शेणे ना स्वाम्याल मागून घेतले स्वामी हांव मानून दिता स्वाम्याक स्वाम्यान हांगा एक शाखा मोठो जे आमकां नाक करत आमकां येयल्यार वासव्य कर तूं आमकां पुरते मागीर ताणें कल्याण मंडप करून स्वाम्यान राबचें तशें आसा मागीर कारणांतर जाल्यार आमगेलो समाज मस्त वाडले आनी के वाडले तवळे एक शाखा मोठो जामगा म्हूण जालें 1983 स्वाम्यान सांगीन ना रे आतां आमकां नाका जामगाची कारण कित्याक स्वाम्याक हरिद्वारांत मोठ मंदीत आशिल्लें बर्डन जाता नाका मागीर जागो पळोवचें म्हणजे शुरवे आमगेलो जागो पळयलो यो न्हय आज इस्कॉना देवस्थान आसा मू ते वळखाणवर चरित्र जनपदांकय मागीर तेणी नाका म्हणजे हांगा हाजे मातशी पुरा रान खंय हांगा जाल्यार वाग येताल खंय हाजे मातशी पुरा आंब्या तोट खंय पासून हाजे मातशी पुरा ताजे फुडें 1960-70 तूं आयकिनें की काडू मल्लेश्वर म्हणस न्हू देवस्थान थंय वाग येताल तर हांगाच आट क्लोज कितले 2 किलोमिटर ते कड तशी हांगा मागीर जामकाचीची मागीर रेदन मध्ये स्वाम्याक शुरवेक मंदिरान स्वाम्यान आमगेले स्वाम्यान मंदीर कट्टेड आसूचे खंय म्हळ्यार बेंगलोरांत कितले लोक आगोतस की ना की कारण कितें सुकृतेन स्वाम्यांनी शुरवे तांकां हांगा पेटोवन दिलेले स्वाम्यान मान दिलेले 2 कट्टेड शुरवे खंयचे म्हळ्यार एक शाखा मोठो बागमंडलांत इत्या सुकृतेन स्वाम्याले आश्रम जालोलो ते वेळेर तसल प्रकाराचेर आश्रम जालोलो घेना ती मागीर कृष्णमल्यान स्वाम्याल मागून घेवन वरदेंद्र तीर्थ स्वाम्याले मागीर जायत रे तूं पळय सांगून मागीर ते वेळेर स्वामी थंय आशिल्ले त्रिचनापळी थंय आश्रम जालोलो कावेरी थंय आमची गेल कोणें नाती आमची गेल नातले कडेन मोठ मांदूची कशी चोलका आमगेल्यांक चांग एक जाता मागीर स्वाम्यांनी कावेरी थंय मंदिरार जायना ताजे उद्भव खंय बागमंडलांक कोरया म्हूण आज जाल्यार ते कावेरी उद्भवा जाग्यार एकच मोठो असो आमगेल मात्र आनी कोणालोय ना
दक्षिणांतो गंगा म्हणजे यथार्थ गंगा गोदावरी रे जल कावेरी तिरारी शुर्वेक स्वाम्यान एक कट्टड मोठ मंदिर मागीर एक कट्टड मंदिर हांगा चित्रापूर मोठ आसा थंय ताज्या लागींच सुकृत अपार्टमेंट्स सुकृतेन स्वाम्याल नववारीच शुर्वे स्वाम्यान मंदिर कट्टड म्हळ्यार तांगेल गुरुवारी आल नववारी इत्या तांकां पेट्टोन दिलोलो यो मोठ जातस मागीर कसरकी कारणांतरान तेणे आमी सांगचे समजायना सभेक सांगिल्ले विशय न्हय तें जालें तें विकिलें ये मोठ मंदिर तशी यो मोठ मंदुचेन स्वाम्यानी ती केलें अशी कट्टड जाल्यार जायना हांगा आराधन आमगेल समाज वाडल्यान ती धूर दुखून येयल्यान ती आमगेल समाजाक आराधना केंद्र जामकां देव जामकां इत्या आमगेल मलगड्यान एक तत्व आमी गोंयांत दुखून येमचे ना सर्वस्व त्याग केले जाल्यार एक त्याग कर देव ते देव आगे येयले कुलदेवाक कसले नारळ रूप आरसच्या पुरो हे खंयच्याची एक मडकी आसच्या पुरो कसले आसच्या पुरो एक वस्तू सांकेतीक देव मला बिंब म्हणून मात्र नाही देवाक 8 विधाचे आराधना केंद्र म्हणतात मृण्मयी मनोमयी इत्यादी सगळं सर्व प्रकाराचे 8 प्रकाराचेर देव आराधन करुयात म्हण सांगतात तशी आमच्यान तें घेवन येयलें आमी ताका आराधन केलें आनी आमी कशें केलें गांवांत पळया देव मदें प्रतिश्ठ केलो सुतमुता पुरो आमगेन घर मदेन देव कित्याक तो देव आमकां सर्वस्व करता देवा प्रतिश्ठापन केली देवान आमकां विशेष बरेपण केलें कित्याक केलें न्हय दवळ धार्मीक मात्र म्हणून न्हय आमगेल आचार आमगेल विचार आमगेल संप्रदाय तो वच्चाना त्याच्यान आमकां कितें जालें आराधना केंद्र आज जाल्यार रे तुमी पळया बेंगलोर आमे न्ही खंय 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 कितें आसा ती आमी खंयची भास उलोवचे रे कन्नड न्हय बात आतां उलोवचें इंग्लीश कित्याक आमगेले एक भास ते उदाहरण सांगीन आमी गांवांत आसता ती चढय इत्याक ती भास दुखून सर्वस्व आमगेलें धरून हाडलें हांगा येयल्यान ती मलगड्यान तत्व तें सोडूना अशी एक कट्टड मंदिराक कोण येता रे कोणा पळोवचें कट्टड पळोवच्या कोण येताय वे कोणे येना ती एक देव आसा जाल्यार ते केदनाय आमकां आराधन करूंक तिनी पण तांकां पुजा जाता पेंटे बरेपण जाता आमकां आयदनां बरेपण जाता आमकां सर्वस्व विशयांत एक केंद्र जाता निमच्या पुरोय आमी हॉस्पिटल मंदी न्ही हे स्कूल मंदी न्ही फस्ट पळया हे सगळेच मिशनरी जाल्या नंतर सगळेच हे देशांत एक एक गांवांत आमची गेल आशिल्ल रे स्कूल मंदीन कोण रे कोची काडा आमी तेकर दुखून काडया कायंकुळम आलेप्पी तोरवूर कोच्ची मरांगले मंगळूर बंटवाळ कारपाडी कारकळ मंजेश्वर वय की नहीं ये पूरा स्कूल कितले वर्षाचे लिमिटेशन अबव 100 ये पूरा स्कूल चरित्र कडू गेल्या रे कोणाचे मागची
भुवनेश्वर स्वामी ये पुराची फर्स्ट आयुर्वेदिक कॉलेज कर्नाटकान खंयचे उद्यावर धर्मस्थळा दिल्ल्यान ते कोण केल्याने फर्स्ट केरळातून मेडिकल कॉलेज प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज केल्यान कोण केरळातून फर्स्ट होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज केल्यान कोण हे सगळं असो तातूंत वचून कोण वता कोणेय वचना ते विंगड विभाग आमगेल जाम आमी सर्वांनी एकत्र जमच्या देवा पळयल्या रे आमकां सर्वे आमकां देव सर्वांक गेलोय देवा कोणाचेर विरोध असो रे ना समोहम सर्वभूतेषु आम सर्वांक गेले एकच देवा पळयल्यार आमी सर्वे एकत्र जाता ती आम्ही एकत्र जाम का आमगेल स्वाम्यांनी ते तत्वा प्रकारे हांगा देवा प्रतिष्ठापन केले मालगल्यान तत्व ते स्वाम्यान न्हय कसो देव प्रतिष्ठा जाल्लो पार्थसारथी आमगेल समाजान तूं बेंगलोराच्या भारी विश्व मोठो रे सर्वांक गेलोय जाल्यार अधिकारान सांगयात की आमगेल समाजाक खंय नातील देव आमगेल आसा खंय ना आता कृष्ण भय ना म्हण सांगना ती हांग मात्र आमगेल समाजात एकूच आसूचे देव पार्थसारथी गणपती कितलकी देवस्थान गणपती नातील देवस्थान ना देवेल कितलकी आसा कृष्ण कितलकी आसा ना म्हणटा वेंकटरमण कितलकी आसा वेंकटरमण लिस्ट देव रे जाल्यार पार्थसारथी एक आमकां सांगा खंयचे देवस्थाना सगळे इंडियांत आसूचे उणे एक वायनाड सायडाक एक आसा एक तमिळनाडाक आसा एक तुगेले खंय केरळांत आरमुळा म्हण आसा ते एक आसा बोट्टान मेलच्यो पार्थसारथी इतिहा देवान विश्वरूप मेलेले दिवस सांगिन देवान विश्वरूप दाखयलो देव तो विशेष देव कित्या स्वाम्यांनी पेरी सांगला बापा सांगका जाता तागेल प्रतिष्ठ न्हू तागेल विशय न्हू सांगका स्वाम्याने खंयचे देव जाम गा निमगीन खेते वेळे ऐकिन रमी स्वाम्याला एक विश्वास गीता भगवद्गीता तेंकां पळोवच खंयचे देव जाम गा स्वाम्यान ज्योतिश म्हळ्यार तें भगवद्गीतेन तुला श्लोक तेका आनी एकल्याक आसा ते आमी सांगनात ते समजायना मागीर तुमी करून पळयता ते नाका कळ्ळें आनी आमकां कळतील विशय ज्योतिशा आमकां कळ्ळा ओड ज्योतिश म्हणजे गज बार नाका आमी उलयल्यार समजमना केरळांत तूं थंय ज्योतिश म्हूण आसा हेकोलो तूं ती करता रे निमगीन आम ज्योतिश स्वामी मोठा काम आशिल्लो तर तेन्ना मागीर आमी गीतेन सांगितला मागीर पुरा जेन्ना ज्योतिश जाता ती कळून तुका नाका तें स्वाम्याला एक उद्देश स्वाम्याला एक लक स्वाम्याक कसं येयला रे स्वाम्याला एक परिहार करचे म्हळ्यार भगवद्गीता सर्वाक येता तूं हें आसा इथं समाधान आसता ती भगवद्गीता कळ्ळी काणपळोवचें आनीक 11 अध्याय इत्या विश्वरूप दर्शन हेंच जावरो ह्यो गीतेन देवान हेंच सांगला आमकां विंगड खंयचें नाका तशी देवाक ही प्रतिष्ठापन करुया रे म्हूण स्वाम्यांनी हांगा कशी हाका प्रतिष्ठापन केलें आनी कशें केलें त्या तेरू सरी असेल ताका तुमी पळय न्ही फुडें देव पळयले शी पळयता आनी कळना तुमकां ते कशी म्हळ्यार पार्थसारथी कशी बेसलो हांगा म्हळ्यार रे तेरार बेसलो पार्थसारथी
पुढे अशी नाही आम्ही त्या मनावर नेसच्या बरं 6 महिने पुढे पळयल्यार फोटो असं त्याला कळतात तुमका त्या खातीर स्वाम्याने सांगून ताका चक्र मेद आसून रथार आसून देवाक प्रतिष्ठापन केले मागीर कसन जालें बेंगळूर वाडत गेलें आमगेले समाज वाडत गेले आमगेले चेडू बाळांक उत्सवित्य म्हूण कळां जालें हांगा सूचना आमीच विद्याभ्यासा वेळार पळयलें नासा अशी चेडून येतानी रदोळसो मल्यार रे ते ती स्वामी मालगडे हांगोत तसं चेडू हांगोत ना कितले की लोक बेंगलोरांत आज आसा की तागेले गांव खंयचे म्हूण तांकां कळना बॉम्बेंत खंडीत आमी वपता ती कारण कितें कितले की शतमान दुखून जाल्ल्यान थंय बेंगलोरांत आमी सांगिल्लें 100 वर्सां जाय न्ही म्हळ्यार 2 तलमार जाय न्ही हांगा येवन आमगेले चेडूवांक तो गांव खंयचे म्हूण कळना गांवां वच्चे खंय म्हूण कळना पेर हांगा आयले न्ही तूं गांवांत चमकला रे निमगी न्हय फस्ट येयलेले हरतू सितकी घोत ना स्वामी खंय एक पंत चमकला खंय काल कोणकी येयली निमगीन आमी तुमी गांवांत तुगेलो गांव खंयचो रे खंयचे की गांव सांगिलो गोत आसा नांव सांगचें समने तूं चमकला रे तुगेले इश्टदेवाक पांय पडूंक निमगी न्हय एक पंत खंय की चमकला स्वामी सांगता कितले 50 वर्सां भायर आसले मनीस म्हळ्यार आमगेले आचार विचारू सोडतस आमगेले इश्टदेवाक आमी विसरतस ते इत्या आमगेले आचार तो उत्सव हांगा चेडूवाल निमगेन आमी गोत ना आमी ते वेळार निमगुचे ना तुमगेले मोबायल न्ही ना रे हें खंयचे लायव्ह न्ही ना आतां लायव्ह आसा पळया ते वेळार लायव्ह खंय आसा 10-12 वर्सां फुडें तावळ कसं नाही ना कळना तांकां कसन म्हूण कळना त्यावेळी जाम का हांगा एक जाम का आमगेले समाजाक कोळ का आयचे पिळयेक न्ही मुखावेल पिळये जाल्यार हे उत्सव कोळ का स्वाम्यानीच कशी आसूं ना चमकलेले आसा ती हांगा खंय आसा म्हळ्यार स्वाम्यांनी 7 हिल्स हॉस्पिटल आसा ती पळय न्हय ताजे फुडेंच अरे ताजे फुडें स्वाम्यान सांगन उत्सवा देव प्रतिश्ठा कोरका रे उत्सव जामका आनी देवा कल्याण सोब कोरका सभा सांगल्यार 2013 उत्सवा देवा प्रतिश्ठापन जामका जालें न्हय मागीर स्वाम्यान सांगीन नाका कर्काटक जाता नाका म्हूण आमगेली सांगीन नाका मुखार करुया कर्काटका नाका म्हळ्यार कोरयात विरोध ना दक्षिणाय हे अज विग्रह जाल्यार खंयचे अक्क जाल्यार मात्रत खंयच्याक स्थिर प्रतिश्ठा जाल्यार मात्रत ताका उत्तरायण सांगतात धर्मशास्त्रांत स्पश्ट आसा ज्योतिश ग्रंथांत आसा चर जाल्यार नाका चर म्हळ्यार उत्सव इत्यादी हें आतां आमी सांगिल्यार रे कश्ट पडटना मागीर आमगेले जनपद ती करतनी आमी नेमगिता ती मार्गशिर्शांत तूं हांगा मुळकीत तूं प्रतिश्ठे पुना वेता दक्षिणायन न्हय वेतें हें आमी आतां सांगूं गेल्यार रे मागीर बड माम राखून राबता ती जनपद ताच्या फुडें राखून राबता ती कळ्ळें स्वाम्यान नाका नाका कर्काटक देखून कर्काटकांत मस्त बर करची ना सिंहांक वरची बगे विरोध ना श्रावणांत ते देखून नाका मागीर सोडलें मागीर ते मुखार शिता गेले मागीर स्वाम्यान 2014 की 15 7 हिल्स हॉस्पिटलां आसूचे आनी वच्चे आनी इतली जाल्यार रे तुमगेले उत्सवा देवू मागीर कशी कोरका स्वामी हे आत्तां प्रतिश्ठ केलेलो देव आसा तो तिन्नीच देव तो कोर फास्ट कोर नालो हितूल व्हडू कोण करचे रे हें निमीन आमी वेंकटेश आली आनी आमी सांगीन कशी जामकां स्वामी एक आसा रे आमगेले संस्थान आहे कृष्ण अष्टमी काडच्यो
4 की 5 कृष्ण असते अष्टमी इकडचे कृष्ण अस रे त्या कृष्णा म्हणकीची कोर्या आणि सत्यभामनी रुक्मिणी समेत श्रीनी भूदेवी तशी ताका मागीर केल्ले ताका शी प्रतिश्ठा करचे ना एक चांग करून कोरया स्वामी जायत तशी मागीर ताका 2016 माघांत प्रतिश्ठा जाली ते वेळेरी आमगेले निमगेन अदयांत पयन सांगिन इत्ती स्वामी आमकां तें कोरया विंगडच स्थलांतर कोरया खरे इत्या और स्वाम्यान प्रतिश्ठा केले आनीक हें जाता तेर सरी केला नाकरे मुखार पळोवया मागीर वापास बंटवाळा आसूचे न्ही येयलो वापास मागीर जायत रे पळय आमी सांगता ती मागीर आमगेले एक रीत आसा जायत मरांक गेलो तुका जायत जेला आमी काण सांगला ते वेळेरीच विघ्न येत रे सुलभ ना सांगला न्हू तशे कसाने असो 1.5 वर्ष साम्याल पुण्यतिथी समजा मागीर शिलामय जामगा खंयी नातील फातर जामगा आमी गेला रे खंयी नातील विशय न्ही बेंगलोरच्यान सांगच्या नाका कळ्ळें आमी खंय शिरवे केले आगा खंयी हरिद्वारान ते एक न्ही 5 दुमून फातर ते रितीनी न्ही ती विंगडच तशे विंगडच एक फातर जामगा ग्रानाइट हांगा सांगता ती इलिकल रुबी तशी इलिकल रुबी ना एक शिलामय जाम चंद्रुपार आमी पेरेपिरला आमच्या कसन करून दवरण्या यें लेकिन सांगला कसन पयर वर कसम जाय न्ही मुरे जाल्यार देवान आज पयर पळोवमच्या न्ही भारी चंद इत्या चंद जाल्या कित्या विशेष जावन खंयी नातिल्ले दैपार आजी देवाक विशेष प्रतिश्ठापन जालें प्रतिश्ठापन करचें कशी कुंभाभिषेक समेत कारण कित्या देव एक जाग्यार आशिल्लो आनी एक जाग्यार वतस्त स्थलांतर मस्त बरेपण जालें हांगा मस्त वायट जाल्या मस्त म्हळ्यार मस्त खंय जावन नातिलें आमी सांगिना देव अशी प्रतिश्ठा अशी सगळं तशी मस्त वायट जालें ना खंय जावन नातील विशय तें इत्ती म्हण आमी सांगना ती ते आमकां सांगच्याक इच जायना तशी खंयचेर रुपारी और स्वाम्याल मनाक मस्त खुश जालेलें आसा बेंगलोराचेर मस्त दुखय जालें आसा हें मोठ जमचणय जालें आसा मोठ जाल्ल्या नंतरय जालें आसा खंयचेर रुपार असो तेग दोश वच्चू का आनी बरेपण जामगा विशेष जावन तेका तरी कालच्या दिसा कुंभाभिषेक खंयचेच एक टायम न्ही कोर न्हय पेर उल्लोम जायले न्ही जायत रे इति ते कार्यक्रम कोरका ते वेळार सांगिना जायत रे कुंभाभिषेक करा स्वामी तीर्थ कांय व्हडना रे आमगेले साक्षात गंग आसा हरिद्वारान गंगे म्हणगी तुल्य खंयची ना ती गंगे दुखूनच आज काय सुलभ आसा फुडें गर्वंत हाड दवरचे गंग जामगा आज पळया कितलेच आसता तशी ती गंगा तेवे हरिद्वारान तूं विंगड खंयच्यो देव ना थंय आतां काशी गेल्यार यो म्हण आसा काशी विश्वनाथ म्हण आसा न्हय ओरिजिनली बिंदू माधव मागीर काशी विश्वनाथ तशी
एक गाव आहे की देवस गंगेक तुम्ही आमकां सांगा हरिद्वार आणतो खंयच्यो देवस सांगता न्ही मनसा देवी इथे चंडी देवी तेव्हा ते केल्यान मागीर मागीर भारत माता मंदिर हरिद्वार आणतो खंयच्यो देव ना हरिद्वार आसोच्यो देव म्हणल्यार गंगाच पळय आमी ते गंगे कितल मैर्या दिता ती आतां शैवस केलो ताणें विष्णू मैर्या दिमना केलो शाक्तस आनी कोणाक दिमना वैष्णवस आमी न्हय रे आमी महादेवा मैर्या दिता ती पेर कोडगेची सांगीर घेयबा कोण आतां पेर नरशिंह नायक सांगता आसली हांव गेली स्वामी आमी आमगेले बोणका अशीच उलयता अशी न्ही आमी सांगला महादेवा पांय पडूं ना म्हण तागेली कळव तुका ताणें खंडली सांगीर खंय आमगेले स्वाम्यान सांगचे साध्य ना इत्या पयला रे तैला दारे अंते मनसु कोडू हरियली मनोभिमानी देव महादेवंगा हांचे मातवान सांगचे ना चांग देवाचेर भक्ती दिमका जाल्यार ताण दिमका चांग मन दिमका जाल्यार चांग प्रवृत्ती प्रेरणा दिमका जाल्यार ताण दिमका शंकर विष्णू का नाम शम करोदी शंकर शम म्हळ्यार मंगळ करचो केलो वैष्णव सती महादेवान नाम जरी करना तरी अन्नी पुरा नुमकुचो एकूच कोण गंगा आणि गाय वय न्हय ते आमगेले धर्मात समज सांगल्यार नानात्वांत एकत्व सुद्दां आमकां तांकां न्हय दुसऱ्या न्हय सांगेल आमगे तत्व गंगा गंगे नंतर खंयची देव हरिद्वारा ना ती हरिद्वारांत दुखून काली गंगा हाडून अभिषेक जालो तशी हाजी प्रतिश्ठापन जाली इत्या गंग म्हूण सांगिल्यार आमगे पाप नाश जात गय गंगे वार केल्यारीची आमगेल कितली जन्म जन्मांतराचे दुःख निवारण जात गय तुतुल परम पवित्र गंगा ते गई तीच देव जान आराधन करची आनी खंयचे न्हय हावस म्हूण आमी आराधन करची ते गंगेन काली विशेष परिपूर्ण जाम ताका देवा अभिषेक केलो इत्या सर्वे गंग म्हणल्यार आमगेले सर्व दोष निवृत्ती करचे मात्र न्हय आमी इतली करता ती देवा अभिषेक करता ती देवाक तीर्थ देवूय तीर्थच तारय दिदी तीर्थम आमी तीर्थ पिताय न्हय देवाल दुखून खंयची उद्दा गेल्यार ताका तीर्थ तीर्थ म्हळ्यार शब्दूय ते तारयते तारण करचें धांटोवचें धांटोवचें म्हळ्यार ह्या पापां दुखून कश्टां दुखून दुख्खां दुखून तारण करचें तीर्थ तसं ते गंगा तीर्थ देवाक अभिषेक आनी ती गंगा खंय दुखून आमचे तेच देवाल पया म्हणात आनी खंयचेच हाका तसन प्राधान्य ना ती उद्भोवजम ते खंय दुखून चतुर्मुख ब्रह्मालय कमंडलून दुखून देवाल पयांत महादेवान ते गंगे धरल्या कसल्याक देवालय पया दुखून आमची गंगा ती नंतर भगीरथाल प्रार्थने मात्र न्हय हे म्हाका धरूंक मेळ्ळें भाग्य म्हूण ताणें धरलें महादेवान तिन्नी देवाल दुखून हेमचें आराधन करचें चतुर्मुख ब्रह्माले विष्णूले आनी महादेवाले त्रिमुर्तील दुखून हेमची ती गंगा तीर्थ गेले पळय ताका अभिषेक केल्या सर्व आमगेलें दुख्ख निवृत्ती कोरका कालच्या दिसाक सर्व कश्ट दूर कोरका आयच्या दिसा तें जाम नूतन जाम नाशिल्लें देवळांत तो प्रतिश्ठापन शिलामय जाम चांग रुपार जालें चांग रुपार जाम देवाकाजी देवाक समर्पण केल्या देवातून प्रतिश्ठापन जाम का हांगा विशेष आराधन कोरका किती सांगून प्रार्थना केल्या आमगेल समाज आसा ती हांगा आमी कितले किलोकांत गांवां मेळटा ती आमगेल मोठ वस खंय गळत रे निमगुच्चे मल्लेश्वरम खंय थंय देव कोण म्हूण गोत्तस रे निमगुच्चे गोत ना स्वामी म्हळ्यार येयनीच तांणी देवा पांय पडोवंक
कितलकी लोकाली मल्लेश्वरास मंगलता खंचे क्रॉस आरस रे निमगुचे ते संपिगे रोडारी बारगोसा रोडारी म्हणता ती हेच चरडवाले आम्ही निमगे ना मैत्री माळस मर त्या खंय आस तमाश सांगता लगता सिरियस जाम सांगच्या मी त्या स्वामी संपिके रोडा तेच स्ट्रेट एकड योर आमगेल मोठ मेलता तुका मिगे पळया आम्ही सांगेल तत्व स्वाम्यान कसला केले ना मलगड्याल एक तत्व समजेल मलगड्याल विचारस सांगच्या बरोबर बेंगलोरान तेमच्या आमकां धूर जाता मन धूर जाल्यार ऑर्डर रे आमकां जाम काय जाल्यार मैत्री मोळा आमकां 3 घंटा ट्रॅफिक जाम आनी जाल्यार मन कोरना मेत्तनी खंडीत बेंगलोरचे ब्लॉक खंय ना रे जाल्यार बॉम्बे पेक्षा जागस्ट तुमकां गोत ना वेस्टर्न एक्सप्रेस वे कल्चर कळटा तुमकां असा आमी सांगेन तत्व आमी मन लेकिल्यार सर्वे आमी मना मोरका आमगेले तत्व आमगेले आचाराक विचाराक स्वाम्यान कोर दिलो खंय नातील देव आनी कसलो देव देव नरनेंबक नर कुलक्के प्रेरणा दिलो देव तो गीतोपदेश दिलो देव आमकां मस्त कांय कळना जाल्यार गीत एक आसा जाल्यार पुरो विंगड खंयचेय जे आमकां म्हणना सर्वस्व स्वतंत्र तातूंत नातीन खंयच्योच ना विशय तसो देव तो तसल एक देवाक हांगा प्रतिश्ठापन केल्या मनांत प्रार्थना तीच इत्यान म्हळ्यार तुमी देवाक आराधना आमगेले आचार विचार युवा पिळीक मस्त जे आमकां जाल्यार एक 5000 चेडूं जे आमकां म्हळ्यार आमगेले यंग जनरेशन एक 20-22 वर्ष दुखून 40 वर्ष म्हळ्यार 5000 जे आमकां जाल्यार मेळटले आमगेले समाजाचे मिनिमम सांगचे मी खंडीत आमगेले समाजाचे जाल्यार मला गांवांत आमकां कळना ते वॉलंटियर पुरा करचे गांवांचेर किवण आजशे किवण जाला तांकां पुरा वर्क फ्रॉम होम आमी मस्त आमी वैयक्तीक जावन सांगतस रे देवाल मस्त आमकां टॅक्स म्हळ्यार कृतज्ञता कारण कसल्याक तांकां देवान गांवां हाडचें तशें केलें न्हय कित्याक म्हळ्यार गांवांत आमगेले हांगा आसता थंय कित्याक म्हळ्यार गांवांचेर किवण जावन उत्सव आनी जनपद ना जाता न्ही आमी मना व्हरना ती आमगेले आचार चडतच ती हांगा बेंगलोर आयली बेंगलोर आयले वेळार ते हांगा मोठ आसा हें आसा तें आसा कसं नाही ना अनंतनगर वेंकटरमण आसा पुरा तेंकाय ना फ्री बर्ड गांवांत कोण येयलेले चरक्यांक पुरा इत्ते म्हळ्यार बेंगलोरा वचूंक कारण ते बॉम्बे वचूंक मेळना ना बेंगलोर आयला बरो तर बेंगलोर आयल्या रे आमकां देवूय नाका धर्मूय नाका मालगडे नाका कोणेय नाका आमी फ्री बर्ड आमगेले आचार विचार वता देवान खंयचेय सगळ्याक मायनस येस प्लस येस रे जाल्यार एक देवान केलें न्ही ते गांवच्याक आतां कितलीचेर केस ते आमी निमगेल्या गांवांत वचप गांवच्यांक की आमी निमगोच आसता गेली गांवच्यांक की बेंगलोरच्यांक रे गांवच्यांक स्वामी देवान कळोवचें तशें केलें इत्या चक्रारी वगच्छति भाग्यपंक्ती असो सांगीन तत्व हे खातीर सांगीन हांगा केल्या आमगे युवा पिळगे आनी कितें आसा ती ह्याक हाडचे जबाबदार कोणाली मालगड्याले हेंचे तशी कोर काम नाल्यार चुकता ती आतां हे बेंगलोरांत आसूचें फंक्शन खंय ना आमी सांगतात आमगेले मठांत नाचले पुरा पुण्य हे खंयचे उत्सव आसता हांगा पुण्यतिथी सोडा ते आसा उत्सव नाका म्हयनेक पर्यंत मेळचे सत्यनारायण आसा ते खंडीत एक उत्सव 1,500 जन मेळटा ती ते चड हेमचे आमी निमगे नित्य रे पुरा जन रिटायर्ड जेमचे स्वामी इत्ते बीन ते स्वामी
कसन मंगल्यारी ते सत्यनारायण उद्दे पार्थसारथी पांय पडू काय यांनी नाही कारण की ते म्हणल्यारी तांणी पुरा रिटायरमेंट जाल्या तांगेल ते इंटरेस्ट खंय घाल्यार खंय जड मेळटा म्हूण चर्चा करची खातीर वय आतां तेजे आसूं का आमगे दोरके आमी इतिहास देवा कितले जाण पांय पडटाय म्हणून गोत्ता असो आमी कोणाकची निंद केलेली नाही हांगा सत्यनारायण एकादशी येयल्या रे सांगता ती आमी ते दिवस येना न्हय जेवण ना न्हय फळार म्हगल्यार जनपद चिक्के तोंड वांकूड करता तेंची कसल आमी वैष्णव म्हूण सांगचे आमी कसल तत्व म्हूण पळया तेंची कशें ते संगश्टी ते दिवसाक सत्यनारायणान तीर्थ प्रसाद सुरू केला खंय सत्यनारायणाल देव विष्णू तो देवाल भोगतू आमी शुर्वेकादेश काणतीन खंयची व्रत कलारी प्रयोजन ना म्हूण स्पश्ट सांगतात एका तंतुये विशेष वैशिष्ट्य सत्यनारायणा खंयच्यातू तीर्थप्रसाद सपाद निवेद्यो ते घेवन गेलेल्यांक तंतू येता कसन फल असम कसन जाता महात्म्या सुचे तेंच तंतू सत्यनारायणा पारायण मागीर बेंगळूर आनी आतां इत्ते म्हणल्यार सत्यनारायण म्हूण सांगले रे इत्ते म्हणल्यार पुस्तक दवरचें की ना की आमकां गोतना मनांगेलो अभिषेक करचें खंय गाणी न्ही सांगचें ना खंय तंतू विशेष सांगचें तेच ती काणी पारायण करका आनी आयका पुरा उलट नव्हे आतां कली नवी कली म्हणून आमी सांगून घेवचे रे असो आमी हें सांगता ती तुमकां दिसता तें दुख्ख जाता आमी उलयल्यार हे मागीर हे सांग न्ही जालें यथार्थ ती म्हूण सांगिल्लें सांग न्ही जालें कोण सांगचें आसूचें तेज खातीर आसूचें स्वामी हेज खातीर धर्मान आमी चुकताय जाल्यार सांगचें तशी कोरोमचें तशी हेज खातीर मलगड्यान मागूंक घेता आमकां स्वामीजी आमकां सांगीन तत्व मी मना वरा तशी हांगा मस्त सती उत्सव व्यास जयंती आसा नरसिंह जयंती वैशाख पुनव हांग एक नात्य न्हय कच गांवांत उत्सव वरान आसा ते हांगा एक कार्तीक पुनव ना वारल्यान भोर आसा आमकां दिसता दोन एक कोयतिकी आसा न्हय एक न्हय एक मार्गशिर्शांत गीता जयंती एक आनी कार्तिकाक पूर आस खंयचे नास्तीन म्हूण ना मना वरा इत्याक नुसतं जनान सेवक म्हणून घेतल्या कारण कितें आमगेले समाजाचे आनी आमगेले विचार हे खातीर केले न्हय आयज जाल्यार देवा प्रतिश्ठापन करचें ना मागून घेतलेंच कसन देवा आमगेले समाज आसा ती विशेष तुगेले सेवा करची तशी तुगेले वैभव वृद्धी करची तशी देवा वैभव वृद्धी केल्यार आमकां कितें जाता आमगेले गांवांक बरेपण जाता मात्र आमगेले घरांत बरेपण जाता मागूंक येता ती हेगे मेची चली अर्ची चली देवाक असली जाम कामोण दिना देवाक एक प्रीती मात्र जे आमकां देवाल वैभव वृद्धी करून आमकां आयजली बरेपण जे आमकां तशें आज न्यूतन जावन आशिल्लें कसली शिलामय जावन नाशिल्लें देवस्थानांत देवा प्रतिश्ठापन केल्या प्रितीन श्रद्धेन सर्वांनी मेळून केल्या तशीच देवान तें प्रितीन स्विकार करून विशेष तें पार्थसार दिलं तशी संस्थानां देवाल सेवा करची तशी भाग्य देवान विशेष वृद्धी करून खंयचेय रुपार आशिल्ले गुरुशापा मनस्तापा जाव्यात नाजाल्यार इन्नितर पापा निमित्त जाव्यात खंयचे पुजा पुरस्कार आंतू नाल्यार देवाल सेवा करची आंतू नाल्यार उतरां आंतू खंयचेय रुपार चड उणें जालें नासतलें तें व्यासरूप नरसिंहान तशी पार्थसार दिन क्षमापण करून तशी गुरु परंपरेन क्षमापण करून विशेष देवाल सेवा करची भाग्य अभिवृद्धी दिन समाजाक सर्व विशयांतूय तशी विशेष जान पेंटे सर्व विशयांतूय बरेपण करून दी समाजा भितर परस्पर प्रीती ऐक्यमत्य पेंटेंचेर प्रीती ऐक्यमत्य दिन सर्व विशयांतूय अनुग्रह करून चला सुका विशेष तागेले सेवा करची तशी भाग्य युवा पिळगेक देवू धर्म म्हूण दवरून चलचे तशी भाग्य देवान अनुग्रह करून चला सुका म्हूण पुन्हा हा देवाल प्रार्थना करून रबयता ती भागम देवी दददात्या
संविधाना लागीं मागून घेता. हांगा एक भव्य दिलें तसलें मंदिर बांदून दिलें तसलें राधा माधव शेणेंक संविधानान अनुग्रह कोरका आमगेले प्रितीचे एक तागे गौरव कोरका म्हूण सावन संविधानाले मागून घेता. तशी मुखार चून जालें तेकिनी तेगेलकरान संस्थानाचे तशींच समाजा सेवा करता आसतना भाग्य दिवका म्हूण मागून घेता. हांगा मेळ्ळें